मम्मीन मोदक करून घेतले. सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळची नाही 10 जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा नाही तो बेगिनात असो स्टार्ट केला. आणि त्याच बरोबर आयज सकाळी सकाळी न्हान धुवन अशें रेडी, कारण आयज आसा संकेश्टी आणि संकेश्टी म्हटल्यार आमचो उपास असता. सो तेका लागून सकाळी सकाळी मम्मी आणि हांव म्हणटा तशें न्हावन बीन रेडी जाले. आता सध्या मम्मी म्हणटा तशी पूजा बीन करता. मम्मीची पूजा करप बीन चालू आसा. म्हटल्यार ना आमच्या हांगसर 7 दीस जाल्या शिवाय अशी पूजा बीन करिना. सो तेका लागून म्हाका डिटेल्सान अशी पूजा करूंक गावना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें, म्हटल्यार लेडिसांक आनी डिटेल्सान सांगपाची गरज ना. सो तेका लागून म्हाका पूजा करूंक गावना, म्हणून मम्मी पूजा करता. सो पूजा जाल्या उपरांत मागीर म्हणटा तशी एक्चुअली आमचो कडक असो उपास नासता. सकाळी आमी च्यावे बरोबर कितें शिरो बीन असो खाता आणि त्याच्या मागीर डायरेक्ट सांजचे अशें जेवण आसता. म्हटल्यार मदीं अशें कांय खायना आमी. सो थोडी जाणां दूध पिता, केळी बीन खाता. सो मदीं अशें आमी कांय खायना. डायरेक्ट सांजच्या टायमार जेवण केलें. तें बीन टायमींग आसता न्ही जेवणाचो कसो कितें तो. सो टायमींग पळोवपाक जाय. एक्झॅक्ट आमकां टायम खबर ना कितल्यांक जेवण आसा तें. सो त्या प्रमाणे जेवण बीन जेवप आनी मोदक बीन करूंक जाय. आतां संकेश्टी म्हटल्यार गोड गोड मोदक हे जायत न्हय. सो आयज मोदक खावपाक गावतले. सो मागीर सांजच्या टायमार जेवण करपाक जाय न्हय. सो आतां कांय ना, आतां बिंदास म्हणटा तशें. सो हांगसर भडपण सुद्दां चालू आसा खंयच्या तरी वाड्याचेर न्हय. म्हाका दिसता पुजा आसा, सत्यनारायण पुजा. सो तेका लागून भडपण जे चालू आसा न्हय तें हांगसर सारकें आयकूंक येता. सो अशें आसा. आनी त्याच बरोबर आयज संजय सुद्दां येवपाचो आसा. सो ह्या व्हिडिओन तुमकां पळोवंक गावतलो, कारण कालूच म्हाका कमेंट येयल्लो आनी तेच्या पयलीं सुद्दां न्हय म्हाका वॉट्सॅपार सुद्दां मॅसेजी येताले की सुप्रिया आली संजय दिसना, कित्याक लागून खंय गाय म्हणून येयना गाय म्हणून. तर एक्चुअली तो इतलो बिजी आसता की तेका हांगसर येवपाक बीन पॉसिबल जायना. बट आयज तो येतलो. सो फुडें तुमकां पळोवंक गावतलो. आनी त्याच बरोबर सांजच्या टायमार मागीर तुमकां दाखयता. म्हटल्यार घराचें काम ओवरऑल जाल्लें आसा. सो धाकटे अशी क्लिप मागीर तुमकां दाखयता. ओके. सो आतां सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें मम्मीन पुजा बीन करूनी. मम्मीन शिरो केल्लो आसा बरो केळे बीन घालून. सो तो एन्जॉय करतली आनी तेच्या मागीर घरा कडेन वयतली. सो च्याव बीन घेता म्हणसर मागीर संजय सुद्दां येतलो अशें आसा. ओके. सो चला तर म्हणटात तशें आयज संकेश्टी म्हटल्यार दिसभर अशें काम कांय ना, फ्री आसा आमी. आनी त्याच बरोबर जेवण बीन करपाची सद्या तर कांय टेन्शन ना. न्हय च्या घेतले काय मागीर फ्री आसा आमी. आनी आयचें वेदर सुद्दां इतलें बरें आसा की पावसान काळोख केल्लो आसा. अशें आसा आयचें वेदर. सो केंस मातशेशे म्हाजे ओले आसा, म्हटल्यार जस्ट न्हाले आनी तुवालो हें केलो हांवें केंसां. सो चला तर गायज म्हणटा तशें मम्मी पुजा बीन करून घेता म्हणसर मातशें च्यावेचें बीन पळयता आनी तेच्या मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज हो पळयात, मम्मीन हांगसर न्हय बरो असो शिरो केला. म्हटल्यार न्हय केळे बीन घालून टेस्टी असो शिरो केला पळयात. सो सद्या हो हांव एन्जॉय करता. म्हटल्यार हो खाल्ल्या उपरांत मागीर मदीं अशें कांय ना. एकदांच आतां शिरो आनी मागीर सांजच्या टायमार जेवण हें पळयात. सो अशे तरेन शिरो हांव एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो गायज सद्या हांव घरा कडेन येयला. म्हटल्यार शिरो बीन खाल्लो, एन्जॉय बीन केलो आनी सद्या घरा कडेन येयला. आनी तेच बरोबर हांगसर येयला तो म्हटल्यार संजय. म्हटल्यार खूब दिसांनी व्हिडिओन तेजें दर्शन जातलें. हालींच्या दिसांनी व्हिडिओन ना तो आनी म्हाका तशें कमेंट येयले. सो संजय यो मरे हांगा. आनी हांगसर टायल्साचें काम बीन ओवरऑल जाल्लें आसा. सो सांजचें दाखयता तुमकां. ओके. आनी हांगसर हो पळयात कोण येयलो. खूब दिसांनी मरे तूं खंय रे हाली नाच मरे तूं. हो वतन कसो जालो रे तूं. तसो न्हू हाली खंय रे तूं. खंय रे तूं हाली नाच मरे. लंडना. हा इंग्लंडा. सो कित्याक घाली तूं व्हिडिओन ना. खंय बिजी. सो एक्चुअली संजय बिजी हालींच्या दिसांनी, कारण आतां चवथ सुद्दां येता. सो काम करता भरपूर न्हू रे. मदीं मदीं येता एक्चुअली तो. म्हटल्यार कितें काम असलें कितें जाय सपोज घरा कडेन हाडपाक बीन जाल्यार येता. पूण घरा कडेन येना, हांगसून भायल्या भायर वयता. तसो बरो तो. सो मस्के न्हू. सो सद्या हांगसर म्हणटा तशें कितें आयज कितें आसा खबर आहा. संकेश्टी उपास ना तुजो. येता येता. सो हांगसर मम्मी उलो करता म्हाका पळयता कित्याक आपयता ती. मातशें काम आसलें म्हणून घरा कडेन गेल्ली आमी.
सो सांजचे मागीर दाखयता तुमकां सद्या काम जर कितलें जाल्लें आसा तें. ओके, सो चला एक 10-15 मिनटांनी मेळटा तुमकां. सो गायज भायर येयल्या उपरांत न्हय भडपण म्हणटा तशें सारकें आयकूंक येता, बरें म्हणटा तशें तुमकां व्हिडियोन बीन आयकूंक येतलें सामकें. म्हटल्यार स्पेशली आंगणान रावत न्हय जाल्यार भडपण जें चालू आसा न्हय तें सारकें आयकूंक येता. घरान तितलें येयना आनी त्याच बरोबर हांगसर न्हय आतां हलकेशें वत येयल्लें आसा. सो आमी घरा कडसून न्हय म्हटल्यार हांगसर येयली सद्या आनी संजय सुद्दां कामाक वचपाक गेलो कारण ताका लेट जातालो, ताका लागून वचपाक गेलो तो वदळ म्हणटा तसो. आनी आतां हांव परत आसलें तशें घरा कडेन वयता. म्हटल्यार मम्मीन म्हाका थोडेंशें कितें दिलां तांकां दिवन यो म्हणून, कारण आमचो तर आयज उपवास आसा. सो जेवण बीन अशें कांय करूंक ना, बट मम्मीन न्हय हांगसर कापां बीन भाजून दिल्या म्हाका मातशें घरा कडेन व्हरून दी म्हणून. सो ती आतां हांव दिवन येतलें आनी तुमकां वेदर दाखयता. वदळ काळोख आसलो, पावसान सामको काळोख केल्लो, बट आतां वत आसा. सो आसलें तशें घरा कडेन वयता आनी मागीर म्हणटा तशें मम्मीक मातशी हेल्प करता. सो पळयात वत बरें येयलां आनी आयकूंक बरें येता, वटाचो आवाज सारको येता हांगसर. सो हे पळयात, हे म्हाका पार्सल व्हरून सद्या दिवंक जाय घरा कडेन. आनी त्याच बरोबर हे पळयात आयचे वेदर सद्या न्हय बरें वत येयल्लें आसा. वदळ तरी बरो काळोख आसलो भरपूर, बरो म्हटल्यार न्हय पावसान काळोख केल्लो आनी आतां अशें वेदर आसा हे पळयात. सो चला घरा कडेन या आनी हे जे पार्सल आसा ते दिवन येवया. केळी बीन कापां बीन म्हणटात तशें. सो गायज चला हे काम तर म्हाजें जालें, पार्सल बीन दिवन येयलें हांव घरा कडेन. म्हटल्यार आतां म्हणटा तशें थोडे दीस हांगा थंय नाचोंक जाय. एकदां शिफ्ट जाली काय मागीर गरज ना हांगा थंय करपाची. मातशे थोडे दीस आतां म्हणटा तशें आनी थोडे दीस उरले. सो हे पळयात वत बरें येयलें न्हय, तेच बरोबर म्हजे केंसूय बरें सुकले सामके. सो आतां मम्मीक मातशी हेल्प करूंक जाय. आतां फ्री आसा हांव, कारण जेवणाची कांय हें ना न्हय, सांजचें मागीर 2 उपरांत. सो काकीक अजून आमी टायमींग विचारूंक ना, जाल्यार कॅलेंडराचेर पळोवपाक जाय कितें टायमींग आसा तो जेवणाचो आनी त्या प्रमाणे मागीर कितें म्हणटा तशें जेवण बीन करपाक स्टार्ट करूंक जाय. बरोबर न्हय. 2000 years later. सांजची न्हय 5 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर बारीक बारीक पावस जो आसा न्हय तो कंटिन्यू आतां चालूच आसा. आनी त्याच बरोबर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव कंटिन्यू करता, म्हटल्यार वदळच्यान व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना. सो आतां जेवण बीन करपाक जाय. तेज्या पयलीं मम्मी देवळान बीन वचून येतली, कारण संक सुमार न्हय ती काकी काका बीन देवळान वयतलो. म्हटल्यार हांगसरूच आमच्या हांगसर न्हय गणपतीचें देवूळ लागीं आसा. सो थंय ती पांयां बीन फोडोन येतली आनी त्याच बरोबर आतां मोदक बीन करपाक स्टार्ट करूंक जाय. सो तेजी तयारी करपाक जाय आतां. सो मम्मी म्हणपाक लागली बारीक बारीक पावस शिवारता न्हय तेच्या पयलीं पानां बीन काडून घेवया, म्हटल्यार केळीची पानां जी आसा न्हय ती काडून घेवया, कारण मागीर ती देवळान वचून येयल्या उपरांत काळोख पडटलो न्हय ताका लागून. सो अशे तरेन आसा. सो सद्या ती घरा कडेन गेल्या आनी घरा कडेन चालू आसा, बायलेचे टायल्स घालप चालू आसा सद्या ताका लागून. सो चला सगळ्यान पयलीं पानां बीन काडून हाडया केळीची आनी तेच्या मागीर फुडली तयारी. सो हो पळयात बारीक बारीक सद्या पावस शिवारता. दनपारच्यान पावस न्हय पडपाक स्टार्ट जालो, तोय बीन काळोख करून करून सामको. आनी त्याच बरोबर मम्मी गेल्या घरा कडेन. सो भायले टायल्स बसप चालू आसा ताका लागून. सो ती पळयात मम्मी सद्या थंय आसा. ही पळयात थंय काम चालू आहा न्हय, सो ती थंय आसा. तर गायज हांगसर न्हय हांव घरा कडेन येयल्लें, म्हटल्यार न्हय तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें हांवें की घरा कडेन काम कशें कितें चालू आसा, टायल्स कितले बसोन जाले ते तुमचे बरोबर म्हटल्यार शेअर करता. बट हांगसर न्हय एक्चुली भायर काम चालू आसलें ताका लागून न्हय भितर अशें वचोंक गावनासलें. सो अशा तरेन हांगसर टायल्स बसप सद्या चालू आसले. तुमी पळोवंक शकता, म्हटल्यार हांगसर काका टायल्स बसयतालो. सो भितरले न्हय तुमकां टायल्स कशें कितें काम जालां तें मागीर नेक्स्ट व्हिडियोन दाखयता, कारण सद्या वचूंक गावना. सो चला सकयल या आनी केळीचे हे काडून घेवया. बरें आसा न्हय तें पळोवंक जाय खंय बरें आसा तें. बारीक बारीक न्हय पावस शिवरता आनी थेंबे पडटात. ही पळयात कुळागरान येयली सद्या आमी, कारण मागीर मम्मी घरा कडेन येता देवळान म्हटल्यार देवळान वचोन म्हटल्यार लेट जातालो.
लागीं आसा ते पळय खंय हांगसरूय हे पळय आसा प्लस थंयूय आसा बट बरो खंयचो आहा तो पळोवया थंय या खंय थंय चल 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 सो हांगसर मम्मीक पास पडोंक ना बरें ना खंय सो ताका लागून आतां दुसऱ्या पोरसान वयता दोन जाल्यार पुरो न्हू ते सो गांवान हे पळयात पोरसान वयच्या पयलीं आडे आसतात ते आडे काडून मागीर भितर वचोंक जाय येयलो पळय चला या आमी आतां भितर 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 ते बरें आसा मगे लागीं तो पळय हेल्पाक येयलो तुज्या लागीं आसा तेच काड मम्मी हांगा पळय मम्मी पळय हांगा राव हां मम्मी तुमकां हाय करूंक ना कर गे हाय कर हाय करता तुमकां पळय हांगा पळय आं सो सद्या तुमकां आवाज येतलो मशीन चालू जालें आमच्या घरा कडेन तेजो आवाज दी हे पळयात दोगांक दोन हो कित्याक काडलो मी तिसरो कित्याक काडलो ते तिसरो कित्याक काडलो तो तो बेस्ट सो हो पळय चला घेवन या आतां घरा कडेन सो हे पळयात हे काम जालें एक बारीक बारीक ना आसलो पावस शिवारता जाणा अशी वीट सामकी दंपारच्यान आनी सद्या कितें म्हणटा तशी केळीची पानां जाली काडून सो आतां फुडली तयारी कारण रोकडो मागीर टायम जातलो आनी आतां संकेश्टी हांव म्हटल्यार देवळान तर भरपूर गर्दी आसतली न्हय ताका लागून क्या करेंगे तसलोय डान्स आहा तसो मदीं डान्स आहा तर काय सांग सर मम्मी सद्या करपाक बसल्या ती म्हटल्यार मोदक सो देवळान बीन वचून येयली ती मगे सो म्हाका काय वचून गावोंक ना सो ताका लागून ती वचून येयली आनी त्याच बरोबर आतां हांगसर मोदक करपाक बसल्या आनी टायम 7:30 समथींग कितें तरी जाला व्हडलोसो टायम जावंक ना सो अशे तरेन मोदक चालू वसत करप बाकी दाळ केली ना तुवें दाळ भाजी शीत रोस मात करूंक ना तिणी रोस कालूय रोस खाल्लो आमी परत आयजूय रोस जातलो ताका लागून रोस करूंक ना दाळूच कावंटींग चालू आहा पळयात सो सगळे मोदक जाले न्हय काय मागीर दाखयता तुमकां हे पळयात आत्तां जस्ट तिणी करपाक स्टार्ट केलें सो पीठ बीन हे करून गेल्ली ती मळून सो आतां येवन करपाक बरें जाता न्हय जालें सो गायज हे पळयात हांगसर मम्मीन मोदक करून घेतले पळयात कितले केले 21 एक्स्ट्रा आहात न्हू ते काय 21ूच केले हय चड आसतले तशें सो हे पळयात म्हणटा तशें आनी थोडे पुरयो केले तिणी उरलेले पिठाचे सो अशे तरेन हांगसर कंप्लीट जाले मोदक आतां फटाफट म्हणटा तशें फ्राय करून घेता सो चला फ्राय बीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां हाळसूय काडटा पळय सो सद्या आमकां रेस्ट ना न्हू सो थोड्या दिसांनी आतां आसले तशें शिफ्टींग स्टार्ट जातली सो आनीक रेस्ट नासतलो न्हू गे सो चला हे फ्राय बीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां
सो गाइज ऑलमोस्ट ना जेवपाचो टाइम जालो आनी हे पळयात आमच्या आईचे पान तिखट गोड अशी डाळ आसा शीत आसा पुरी आसा मोदक आसा आनी भाजी आसा लोणचे सो अशा तरेन आईचे आमचे पान आसा हे पळयात सो चला एन्जॉय करता सो गाइज ऑलमोस्ट नाही 10 जाली आनी आता आमी जेवपाक बसले म्हटल्यार टायमिंग एक्चुअली नाही 9:30 असो कितें तरी आसलो सो बट आमी लेट जेवता मातशी तेका लागून आता 10 जाल्ली आसा सो आता जेवपाक बसले आनी अशा तरेन म्हणटा तशें आयचे आमचे पान आसा सो गाइज चला तर जेवता एन्जॉय करता आनी आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ ते आमचं देव बरें करूं बाय बाय गुड नाईट